सध्या आसा फिशरी डिपार्टमेंटाच्या जेटीचेर पणजी हांगासर आनी म्हणजे फाटल्यान बोट पळोवपाक शकता। ही जी बोट आसा मालपे कर्नाटकाची बोट आणि ती वास्को ती इलिगली फिशींग करता आसतना फिशींग डिपार्टमेंटान तिका धरलेली आसा आणि आता तिका पणजी हांगासर हाडून तेंच्यांनी आपले जेटी दवरलेले फिशींग डिपार्टमेंटान। गेले 2-3 दीस पयलीं आमी अशेंच पळयलें की 2-3 बोटी कर्नाटकाच्यो कारवार सायडीच्यो कुमटाच्यो हांगासर फिशरी डिपार्टमेंटान सीज केल्लो आसा। तशेंच आता ही एक बोट इलिगल फिशींग करतना वास्को राती तांकां गावल्यान आयज सकाळीं हांगा हाडलेले आसा आणि सध्या तांकां हांगासर हाडून तेंच्यांनी स्टँडर्ड केलेलो आसा। मॅडम परतून एक तुमी वेसल दवरले अशें आयकपाक येता, ती खंयसरली वेसल आनी कसली फिशिंगाची आनी कसली? आयज सकाळीं दवरल्या अर्ली इन द मॉर्निंग आमची पेट्रोल वेसल गेल्ली पेट्रोलिंग करपाक। ओके। सो द ऑथरायज्ड ऑफिसर हॅज कॉट वन वेसल आनी तिका आतां पणजी हाडल्या आमी। दे ब्रॉट इट एंड इट्स अ कर्नाटका वेसल। ओके। इट वॉज फिशिंग नियर ऑफ वास्को। नाव द ऑथरायज्ड ऑफिसर वील डू द फॉर्मॅलिटीज एज पर द रूल्स। अशा तरेन गोंयांत इलिगली फिशींग चलता आणि सध्या फिशरी डिपार्टमेंट कारवाई करीत आसा। प्रुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश रावत।